नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचे येवकार हांव गौरीश परमामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्सांचेर. हडफड्या क्लबाचे धनी सौरभ आणि गौरव लुथराक थायलंडात घेतले ताब्यात. दोगांय भावांविशीं ऑफिशियल स्टेटमेंट बेगीनूच सांगता डीजीपी. मजगतीं 6व्या दुबाविताक 7 दिसांची पुलीस बंदखण. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत भाजपाचो प्रचार नेटान. विरोधी पक्षांमदीं फक्त सुरू आसता केस्तांव दी कोफुसांव. वेंचणुकेत कमळ फुलतले, हात येतलो काय नाल्ल फुट्टलो काय आपाची सान्न उडयतली झाडून कळटले 11 दिसां उपरांत. आरजीपीच्या मुखेल्यान रस्त्यावयल्या भाशेचो करचो न्ही उपयोग. आमचे फुडारी माणिकराव ठाकरे एक वरिश्ठ आनी बरो व्यक्ती. आमी भाटकारशाहीचेर दवरिनात विश्वास. काँग्रेसीच्या अमरनाथ पणजीकाराची मनोजाग जाप. डॉक्टर केतन भाटीकार आनी फोंडेच्या हेर कार्यकर्त्यांनी सोडलो मोगो पक्ष. एमजीपीच्या जाग्यार भाजपाक सीट दिल्ल्यान मोगो पक्ष सोडपाचो घेतला निर्णय. डॉक्टर केतन भाटीकाराची माहिती. फाटल्या 11 म्हयन्यांत कोंकण रेल्वेत तिकेट नासतना प्रवास करपी प्रवाशांकडल्यान वट्ट 17.83 कोटींचो दंड केलो वसूल. कोंकण रेल्वेचो उपप्रादेशीक वेवस्थापक बबन घाडगेची माहिती. फातोर्डा वाठारांतल्यान अपहरण जाल्ले 17 वर्साचे सांत चली सांपडले कर्नाटकांत. दुबाविताक पुलिशेन केली अटक. सांत चलयेक धाडले अपना घरात. आनी आतां खबरो विस्तारांत. हडफड्या बर्ज बाय रोमियो लेन ह्या क्लबांतल्या घडणुके उपरांत फुज्जो काडिल्ल्या सौरभ आनी गौरव लुथरा ह्या दोगांय भावांक थायलंडात ताब्यात घेतले. तशेंच ह्या दोगांचे पासपोर्ट निलंबीत केल्ल्याचे सुत्रां कडल्यान कळटा. लुथरा भावा विशीं बेगीनूच ऑफिशियल स्टेटमेंट दितले अशें पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांचें म्हणणें. मजगतीं ह्या प्रकरणांतलो 6वो दुबावीत अजय गुप्ताक म्हापशेच्या JMFC कोर्टान 7 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. हडफड्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून वट्ट 25 जाणांक मरण आयिल्ले. ह्या घडणुके उपरांत क्लबाचे धनी सौरभ आनी गौरव लुथरा ह्या भावांनी फुकेट थायलंडाक फुज्ज्यो काडिल्ल्यो. ह्या दोगांय भावांक थायलंडात ताब्यात घेतल्या म्हूण सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या. तशेंच दोगांय भावांचे पासपोर्ट निलंबीत केल्ल्याचें कळटा. मजगतीं ह्या प्रकरणात बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाचो तिसरो पार्टनर दुबावीत अजय गुप्ता हाका गोंय पुलिशेन नवी दिल्लीत अटक केल्लो. दुबावीत अजय गुप्ता हाका गोंयांत हाडले उपरांत बिरेस्तारा म्हापशेच्या JMFC कोर्टान हजर केलो. ताका सध्या 7 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. We have objected the remand, but the Honorable Court has granted 7 days police custody. See, basically, my client is cooperating. That is all I can say right now. Let the investigation go on. We are fully cooperating with it. All right. Police had initially asked for 10 days PC, but the Honorable Court granted only 7 days. So, any terms and conditions nothing else. लुथरा भावा विशीं ऑफिशियल स्टेटमेंट बेगीनूच दितले अशें पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी सांगलें. लुथरा भावांक गोंयांत केन्ना हाडटले काय म्हूण पत्रकारांनी पुलीस महासंचालकाक प्रस्न विचारिल्लो. सर, किस बारे में मीटिंग होगी सर? तो मीटिंग में जाने के बाद पता चलेगा. सर, जो लुथरा ब्रदर्स पे अरेस्ट किया उनको कब तक गोवा में लाएंगे? कब तक लाएंगे गोवा में? अभी ऑफिशियली बताया जाएगा आपसे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. डॉक्टर केतन भाटीकार, जिल्लो पंचायत वांगडी प्रिया च्यारी आनी पंच बाबू च्यारी ह्या तिगांनी मोगो पक्षाक सोडचिठ्ठी दिली. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक मोगो पक्षाच्या सुवातेर भाजपाच्या उमेदवाराक रिंगणात देंवयल्ल्यान मोगो पक्षांतल्यान कायदेशीर राजिनामो दिला. तशेंच विमान चिन्हाक घेवन जिल्लो पंचायतची वेंचणूक लडयतले अशी माहिती केतन भाटीकारान दिली. मोगोबाच्या जाग्यार भाजपाक तिकीट दिल्ल्यान डॉक्टर केतन भाटीकर तशेंच पंच बाबू च्यारी आनी जिल्लो पंचायत वांगडी प्रिया च्यारी हांच्यांनी मोगो पक्ष सोडिल्लो आसा. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक मोगो पक्षाच्या सुवातेर भाजपाच्या उमेदवाराक रिंगणात देंवयल्ल्यान मोगो पक्षांतल्यान कायदेशीर राजिनामो दिला अशी माहिती डॉक्टर केतन भाटीकर हांणी दिल्या. तशेंच विमान चिन्हाक घेवन जिल्लो पंचायतीची वेंचणूक लडयतले अशें डॉक्टर केतन भाटीकाराचें म्हणणें आसा.
कोकण रेल्वेंतल्यान तिकेट नासतना प्रवास करप्यांचेर खर कारवाय केलेली आसा. जानेवारी ते नोव्हेंबर ह्या 11 म्हयन्यांत 7,483 खासा तपासणी मोहीम जाल्यो. हातूंत 2,90,786 तिकेट नासतना प्रवास करपी सापडले. ह्या प्रवाशांकडल्यान वट्ट 17.83 कोटीचो दंड वसूल केला, अशी माहिती कोकण रेल्वेचे उपप्रादेशीक वेवस्थापक बबन घाडगे हांणी माहिती दिल्या. पळयात पुराय बातमी. कोकण रेल्वेन तिकेट तपासणी मोहीम खर केल्या. तिकेट नासतना प्रवास करपी प्रवाशांचेर खर कारवाय करपाचें धोरण आपणायला. कोकण रेल्वे मार्गाचेर तिकेट तपासणी मोहीम वाडयल्या. फाटल्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत 1,070 खासा तिकेट तपासणी मोहीम जाल्यो. ह्या मोहिमेंत 42,965 अनधिकृत आणि अनियमीत प्रवाशांकडल्यान वट्ट 2.33 कोटी दंड वसूल केला. जानेवारी ते नोव्हेंबर ह्या 11 म्हयन्याच्या काळात 7,483 खासा तपासणी मोहीम जाल्यो. हातूंत 2,90,786 तिकेट नासतना प्रवास करपी प्रवाशांकडल्यान वट्ट 17.83 कोटीचो दंड वसूल केला, अशी माहिती कोकण रेल्वेचे प्रादेशीक वेवस्थापक बबन घाटगे हांणी दिल्या. रेल्वेत प्रवास करच्या पयलीं कायदेशीर तिकेट घेवन प्रवास करात, अशें आवाहन घाटगे हांणी केलें. In order to curb illegal and unauthorized travelers, Konkan Railway has continued its special ticket checking drives in the running trains or at the stations. In the November 2025 itself, more than 1,000, exact number to say it was 1,070 drives were conducted. These were special ticket checking drives, and these were conducted at the station, also on the running trains. And 42,965 illegal unauthorized travelers were detected during these drives. And an amount of rupees 2.33 crores was collected towards penalty and fine towards illegal unauthorized travel. If you say from January till November 25, totally 7,483 drives were conducted, wherein 2,90,786 illegal unauthorized passengers were detected. And till date, from January 1st, rupees 17.83 crores has been collected by Konkan Railway towards penalty and fine from these unauthorized travelers. Konkan Railway requests all the traveling passengers to buy proper valid journey ticket. If you are entering at the station, buy a proper platform ticket, and then only you enter the station. And while performing journey, you should have a valid ticket with you for your safe travel and enjoyable travel. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मोळकर्णेकार. फातोर्डा वाठारांतल्यान अपहरण जाल्ले 17 वर्साचे सांचली कर्नाटकांत सापडले. सांचलयेचे अपहरण करपी दुबाविताक पुलिशेन अटक केलेली आसा. नरसप्पा नरसू अशें ह्या दुबाविताचें नांव जावन आसा. पुलिशेन दोगांयकूय रायचूर कर्नाटकांतल्यान ताब्यांत घेतले. सांचलयेक मिरशेच्या अपना घरांत धाडला. सांचलयेच्या अपहरणा विशीं तिच्या भयणीन फातोर्डा पुलिशेंत 5 डिसेंबराक कागाळ केल्ली. 5 डिसेंबराक फातोर्डे पुलीस स्टेशनात एक मायनर चलयेच्या भयणीन कंप्लेन दिली आनी तातूंत त्या कंप्लेनीक ताणें म्हणलें की आपल्या भयणीक कोणे तरी किडनॅप केली आसा आनी आपल्याक दुबाव आसा की नरसप्पा नरसू ह्या मनशान हाजें किडनॅपींग केलां आसलें. ताजे नंतर फातोर्डा पुलिसांनी आपली टीम फॉर्म केली आनी सगळे तेवटेच्यान तपास चालू जालो. मेन म्हणजे तांणी बस स्टँड आनीक रेल्वे स्टेशन हांगा पळोवणी केली. त्याच बरोबर मोबायल जे आसात तांचे नंबर हे ट्रॅकिंगार गेले आनी तांकां रोखडेच तांकां अशी म्हायती मेळ्ळी की हीं दोगी जाणां कर्नाटकांतल्या रायचूर ह्या गांवांत आसात. आनी ताजे नंतर फातोर्डा पुलिसांनी आपली टीम थंय धाडली आनी तांकां दोगांयकूय ताब्यांत घेतली. काल राती फातोर्डा पुलिसाची टीम ह्या दोगांयकूय घेवन हांगा गोंयांत आयली आनी जो विक्टीम आसा ताका तांणी जे मायनर चली आसा ताका तांणी अपना घराक सद्या केल्लें आसा आनी जो आरोपी आसा हाका अटक केली आसा. पुलिसांनी हें प्रकरण BNSच्या सेक्शन 137 आनी गोवा चिल्ड्रन्स एक्ट कलम 8 हाजे अंडर हें रजिस्टर केल्लें आसा
हो सगळो तपास जो आसा तो फातोर्डा पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक नाथन आल्मेदा हाच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरीक्षक सुप्रदा प्रभुदेसाय हे करतात. म्हणजे ती खातीर मडगांवच्यान हांव काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांच्या विशीं आक्षेपार्ह विधान केल्ल्या खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान माफी मागची असो दावो काँग्रेसीचो मुखेली गिरीश चोडणकरान केला. उपरांत ह्या प्रश्नाची जाप दीत गिरीशान सगळ्या गोंयकारांची माफी मागची अशें विधान आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान केलें. जाल्यार मनोज परबाक उलोवपाची शिस्त ना देखून ताणें भौशीक सभेत गिरीशाची माफी मागची अशें गोंय काँग्रेसीचे सरचिटणीस ॲडव्होकेट अर्चित नायक हांचें म्हणणें. जिल्लो पंचायतीच्या फाटभुंयेर आरजीपीन बसका घेतिल्ली. हे बसकेत परबान काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांचेर आक्षेपार्ह विधानां केल्ली. ह्या विधानाक लागून बरोच बोवाळ जालो. परबान ठाकरे हांचे विशीं आक्षेपार्ह विधानां केल्ल्यान काँग्रेसीचे मुखेली गिरीश चोडणकरान तिडक उक्तायली. अंतर्गत विरोध आसून लेगीत जिल्लो पंचायती वेंचणुके खातीर माणिकराव ठाकरेन भव्य युती करपाचो प्रामाणीक यत्न केल्लो. अशा फुडाऱ्या विशीं अपमानकारक विधानां करप चुकीची अशें गिरीश चोडणकरान स्पश्ट केलें. देखून मनोज परबान बेगोबेग माफी मागची असो दावो काँग्रेसीचे मुखेली गिरीश चोडणकरान केलो. उपरांत ह्या प्रश्नाची जाप दीत काँग्रेसीच्या गिरीश चोडणकरान सगळ्या गोंयकारांची माफी मागपाक जाय अशें विधान आरजेपीच्या मनोज परबान केलें. जाल्यार काँग्रेसीचे मुखेली गिरीश चोडणकराक तेंको दीत मनोज परबाक उलोवपाची शिस्त ना देखून ताणें भौशीक सभेत गिरीशाची माफी मागची अशी मागणी गोंय काँग्रेसीचे सरचिटणीस ॲडव्होकेट अर्चित नायकान केला. काल आरजीपीचे अध्यक्ष मनोज परब आणि आमचे इन्चार्ज श्री माणिकराव ठाकरे हांचेर जो स्टेटमेंट केलो सारको अपमानजनक आशिल्लो. तांची एज आनी तांची सिनियरिटी जर पळयली जाल्यार हो स्टेटमेंट सामको फालतू आशिल्लो. बाब माणिकराव ठाकरे एक रिस्पेक्टेड लिडर आनी फक्त महाराष्ट्रांकूच न्ही आख्ख्या देशांक. पयर तेलंगणाचे इलेक्शन जिखोवपाक तेंची खूब हातभार आशिल्लो आनी जवळ जवळ 6 टर्म ते महाराष्ट्रान आमदाराची भुमिका तेणें निभयल्यात आनी महाराष्ट्राचो एक बरो होम मिनिस्टर म्हणून ताणें काम केल्लें आसा. सो हे सगळे पळोवन मनोज परबाचे हे जो स्टेटमेंट हे तेजी मॅच्युरिटी परस ते फ्रस्ट्रेशन चड दिसता. माणिकराव ठाकरेन झेडपी इलेक्शनाक अलायन्स जावचें म्हणून आउट ऑफ वे वचोन सगळ्यां बरोबर घेवन एक अलायन्स करपाचे प्रयत्न केले. आमचे पार्टीचे सगळे कॅडर ताका विरोध आसतना सुद्दां आनी हे आसुनूय मनोजान तेजेर सामके खालती पातळीचेर वचोन तेजेर ताका अपमान केल्लो आसा. आमी स्ट्रॉंगली हे कंडेम करतात आणि मनोज परबा कडेन मागता की ताबडतोब तूं हो स्टेटमेंट विथड्रॉ कर आणि माणिक ठाकरेची माफी माग. एक गिरीश चोडणकराचो व्हिडिओ पळयलो की तो सांगता की हांवें माफी मागपाक जाय म्हणून कित्याक ठाकरे कितें म्हटलें म्हणून. हांव पयलीं सांगपाक सोदता गिरीश चोडणकराक की तेणी सगळ्या गोंयकारांची माफी मागपाक जाय कित्याक ज्या डिफेक्टराच्या अगेन्स्ट तेणी डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन घातला तेच डिफेक्टराक इजिदोर फर्नांडिसाक आयज त्याच्या अलायन्स पार्टनरान विजय सरदेसायन आपल्या वांगडा घेतलेलो आसा, आपल्या पार्टेन घेतलेलो आसा आनी आयज हो अलायन्स पार्टनर काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड मेळोन आपल्या सिटाक लागून झगडटा आनी त्या सिटाक लागून इजिदोर फर्नांडीस हो डिफेक्टर जेचेर ह्या गिरीशान डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन घातला तो कॅम्पेन करता. सो ह्या गिरीश चोडणकराक पयली लज दिसपाक जाय की असली कृत्या करप, लोकांक फटोवप, गोंयकारांक फटोवप, MLA व्हरून काँग्रेसचे बीजेपीक विकप हे काम जे 2017 जालें तेच 2022 परते कंटिन्यू जालें. हांकां तरी लज दिसना, हांकां हे तरी सुदरना आनी आमच्या कडल्यान माफी मागपाचें हें करता. हेंच्यांनी सगळ्या गोंयकारांची पयली माफी मागपाक जाय. स्पेशली ह्या गिरीश चोडणकरान जो डिस्क्वॉलिफिकेशन घातलेल्या इजिदोराक घेवन आयज आपले एक सीट आसा अलायन्स पार्टनराचे ते जिखपाक लागून वावरता आनी काम करता. सो गिरीश चोडणकर प्लीज सगळ्या गोंयकारांची माफी माग. देव बरें करूं. आज जो RGPचो अध्यक्ष मनोज परब ताणें जो स्टेटमेंट आमच्या गोयच्या इन्चार्जाचेर GPCCच्या इन्चार्जाचे बाब माणिकराव ठाकरे तांचेर जो स्टेटमेंट केला तो आमी सामके ठामपणी कंडेम करता. हांव सांगपाक सोदता मनोज परबाक की मातशें तरी रिस्पेक्ट दवरा.
ते तुमच्या वडिलांच्या बापायच्या एजीचे त्यांचो मातसो तरी रिस्पेक्ट दवरा. कितें उलोवपाचें, कॅमेरा फुडें आयल्यार काय रीत नाशिल्ल्या भशेन उलोवपाचें हे तुमकां शोभना आनी गोंयकार हे पळयतात. सो हो स्टेटमेंट आमी सामकोच कंडेम करता आनी मागता की बेगींतल्या बेगीन मनोज परबान जाहीर सभेन सगळ्यां उजीर माफी मागची आनी आपलो स्टेटमेंट परत फाटीं घेवचो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पाजी फोंड वाठारात चोरांनी एका बंद बंगल्यात चोरी केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयली. चोरांनी बंगल्यात कोण नाशिल्ल्याचो फायदो घेत बंगल्यात रिगून भांगराच्यो वस्ती आनी रोख पयशांचेर हात साफ केलो. पुलीस ह्या घडणुकेचो तपास करतात. आयज सकाळ फुडें पाजीफोंड हांगा एक चोरयेचो प्रकार उघडकीस आयलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे ऑर्लांडो काब्राल हे दादल्याचें हें घर आनी ती दोग जाणां कपल, म्हणजे तांचे हे दोग जाण घोव बायलाचें हें घर आनी ती जाणटी जाल्ली कारणान ती ओल्ड एजीक रावताली. ऑर्लांडो आनी ताची बायल जेन्ना आज भितर सरली तेन्ना तांकां सगळें सामान अस्तव्यस्त पडिल्लें दिसलें. ताजे नंतर तांकां एक ग्रिल्साचो पार्ट तांणी आपल्या म्हणजे हॉलाक पडिल्लो दिसलो. ताजे नंतर तांणी पळयलें की किचनांतली ग्रिल्स जे आसा ते कट जाल्ले आसा, आरमारी फोडिल्ली आसात. तांचे भांगर जें आशिल्लें तातूंत भितर तें तांणी चोरांनी घेवन गेले आनीक कॅश एक 50,000 सुमार आशिल्ली ही कॅशय चोर तेंच्यान पळोवन घेवन गेले. चोर जे आसात हे किचनांतली दारांतल्यान भितर येवपाक शकतात. एक्झॅक्टली चोरी केन्ना जाली हें कळपाक मार्ग ना, कारण ऑर्लांडो जो आसा हो लास्ट शेनवाराक आपल्या घराक आयिल्लो आनीक आज परत तो घराक विजीट दिवपाक आयलो. म्हणजे शेनवार राती ते कालची आयज सकाळीं फातोड ह्या दरम्यान केन्ना तरी ही चोरयेचो हो जी घटना आसा ती तांणी घडोवन हाडपाक शकतात. ऑर्लांडोच्या म्हणण्या प्रमाणे जवळ जवळ 9 लाखाचे भांगर चोरयेक गेल्ले आसा. तातूंत भितर एक डायमंड नेकलेस, चोकर, इयरिंग्स आनी बेस्ट नेकलेस अशें वेगवेगळे तरेचे ऑर्नामेंट आशिल्ले. पुलिसाच्या म्हणण्या प्रमाणे हे भांगर एक 4-1 लाख मातशे 4-1 लाख आसपाक शकता. एक्झॅक्ट नंबर कितलो आसा तो कळना. फातोर्डा पुलिसांनी ही केस चोरयेची केस रजिस्टर करून दवरिल्ली आसा, घेतिल्ली आसा. त्याच बरोबर फॉरेन्सीक आनी तांणी डॉग स्क्वॉडाची मदत हातूंत भितर घेतिल्ली आसा. पुलीस तपास सद्याक चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव वळखलें. आशवे मोरजे शिमेलागसर आशिल्ल्या आजुले रिसॉर्टांतल्या घाणयारे उदकाची पायपलायन मुणकारांच्या जाग्यात सोडिल्ल्यान बोवाळ जालो. फाटले 4 दिसांसावन घाणयारे उदक व्हांवता अशी म्हायती थळाव्यांनी दिलेली आसा. ह्या विशीं हॉटेलाच्या संबंधिता कडेन विचारपूस केली जाल्यार घाणयाऱ्या उदकाची पायपलायन दुरुस्त करपाक सुरू आसा अशें ते सांगतात. देखून प्रदूषण नियंत्रण मंडळान ह्या प्रकारांत लक्ष घालीत हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो, हो प्रश्न तडीक लावचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. कैसा पानी, गंदा पानी छोड़ रहे हैं आप? सर हम नहीं छोड़ रहे हैं पानी. वो सीपेज होके किधर से लीकेज हुआ है. वो प्लम्बर बुलाया हमने देखने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए हमने बुलाया है, लेकिन वो किधर नहीं, आपने कभी देखा वो पानी बाहर आता है करके? मैं 4 दिन पहले देखा. हाँ, फिर अभी 4 दिन के बाद क्यों किया नहीं, एक्शन क्यों लिया नहीं? एक्शन लिया गया है, प्लम्बर बुलाया है. किधर से सीपेज हो रहा है, वो लीकेज जिधर हुआ है ना वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है. वो तुरंत ही सेवरेज प्लान है आपके पास? सेवरेज प्लान हमारा पास STP टैंकर से आता है और पानी लेके जाता. कहाँ जाता है वो लेके पानी? वो लेके कितना दिन लेके जाता है? कितना दिन के बाद? कभी भी फॉल होता है, अल्टरनेटिव डैम में आके लेके जाता है. और तुम्हारे पास सेवरेज प्लांट नहीं है? वो प्लांट नहीं है हमारे पास. बड़ा सोक पिट है, सोक पिट भी है और साथ में एक चैम्बर है, जो पिट चैम्बर है उधर से अगर वो पानी भर जाता है तो हम लोग STP टैंकर बुलाकर उसको क्लीन. ये अभी पानी भरा इसलिए बाहर आता है क्या, कैसा है? नहीं है वो सीपेज किधर हुआ है, तो चैम्बर से थोड़ा किधर से लीक हो रहा है पता नहीं है. उसको प्लम्बर बुला के हमने कल दिखाया है, परसों दिखाया है, 2 बार दिखाया, उसको पता नहीं चल पा रहा है किधर से आ रहा है.
तो वो तुरंत हम लोग खुद के अभी पाइपलाइन पूरा चेक करने वाले हैं, बहुत ही जल्दी हम उसको रेक्टिफाई कर देंगे. आम्ही पळयतात मोर्जे सीमेच्या मध्यभागी ज्या वाठारात मुखेल एक हॉटेल रिसॉर्ट आसा आणि हे हॉटेल एका भायलो व्यावसायिक चलयतात आणि ताणें सांडपाणी कशें सोडलां ताचें चित्र दिसून येता. हाचेर कोण कारवाई करतलो हाचो एक प्रश्न निर्माण जाला. हेल्थ डिपार्टमेंट, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हाचेर लक्ष दिना काय, थळावी पंचायत कित्याक लक्ष दिना आणि हे उदक कशें सोडटात हाचेरूय तांच्यांनी लक्ष दिवन आतां तरी कारवाय करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. 12 वर्सां परस चड पोरण्या रेंट कॅबाचे परवाने नुतनीकरण करचे नात अशें येरादारी खात्यान थारायला आनी हाचो परिणाम राज्यांतल्या रेंट कॅब वेवसायिकांचेर जातलो. खात्यान हो निर्णय फाटीं घेवचो, पोरण्यो गाडयो बदलपाची मुजत फाटीं घेवची अशी मागणी उत्तर गोंय रेंट अ कॅब एसोसिएशनान सरकारा कडेन केल्या. राज्यात दर दिसा टॅक्सीकारांचे विशय मुखार येत आसा पूण सोंपपाचें नांव घेयना. 12 वर्सां परस चड पोरण्या रेंट कॅबांचे परवान्यांचे नुतनीकरण करचे नात अशें येरादारी खात्यान थारायिल्ल्यान हाचो परिणाम राज्यांतल्या रेंट कॅब वेवसायिकांचेर जातलो. खात्यान हो निर्णय फाटीं घेवपाक जाय, पोरणी गाडयो बदलपाची मुजत फाटीं घेवची अशी मागणी उत्तर गोंय रेंट कॅब असोसिएशनान सरकारा कडेन करत पणजेच्या जुंता हावसा लागसार सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर एकठांय जावन खर निशेध केलो. कायदे आमकांच कित्याक? खाजगी गाडयो बेकायदेशीरपणान भाड्याक दितात तांचेर कित्याक कारवाय जायना? ह्या खाजगी गाडयांक लागून कितेंय भिरांकूळ घडणूक घडल्यार हाचो जापसालदार कोण? सगळे कायदेशीर करून लेगीत सरकाराची बळी फकत आमचेरच कित्याक आसता? ह्या खाजगी बेकायदेशीरपणात चलपी गाडयांचो गॉडफादर कोण? असो प्रस्नांचो पावस करत तिडकिल्ल्या टॅक्सी धनियांनी सरकाराक धारेर धरले. सीएमाक मुदत अपॉइंटमेंटाक मागलेले पण सीएम सरान आमकां आजून अपॉइंटमेंट दिवना. आता तुम्ही डायरेक्टराक मेळटले आनी तेच्या उपरांत तेच्या उपरांत पळय तरी कितें जाता तें ऑप्शन कांयच ना न्हू. नाका ते आयकना जाल्यार कोर्टान वयतले. लास्ट टायम तशेंच जालें. गाडयो ज्यो आसा पळय त्यो रेल्वे स्टेशनान आनी एअरपोर्टार दिवपाचे न्हू. हांकां आमी रिक्वेस्ट केले, हेंच्यानी आयकून आमी कोर्टाक गेले, कोर्टाचो स्टे हाडली. सो हे गव्हर्मेंटा कडेन म्हाका दिसता बीजेपी गव्हर्मेंटान कांय जावपाक ना. लास्ट रिक्वेस्ट करता, ना जाल्यार कोर्टाची पायरी करची पडली आमकां. पळय आयज कितें जाल्लें आहा, गव्हर्मेंट खंय ना खंय आयज फेल जाल्लो आहा आनी त्रास फकत लोकलांक पडटा. आतां आमचे रेंट अ कार चलता, हे आयज आमकां रेंट अ कार कोणें दिल्ले? गव्हर्मेंटानूच दिल्ले न्हू. खंय ना खंय आतां कितें म्हणटात ते आफ्टर 12 years जाली की म्हणटा गाडयो प्रायवेट चलोवचे. म्हणजे तुम्ही कितें इन्क्रीज करूंक सोदता? इलिगॅलिटी इन्क्रीज करूंक सोदता? आयज प्रायवेट गाडयो गोंयभर चलता, तेजेर कांयच एक्शन ना. काल आमचो सीएम म्हणटा आपूण परमिटाक कॅन्सील करतलो, ड्रिंक एंड हय करूंक जाय, कंट्रोल करूंक जाय, पूण प्रायवेट गाडयांचें कशें कितें? आतां पळय ऑडफोड्यांत पळय तो इन्सिडंट जाले, 25 लोक एवढे जाले. होच जर फाल्यां प्रायवेट गाडी जी भाड्याक दिता तेजेर इन्सिडंट जाता तेका रिस्पॉन्सिबल कोण? रिस्पॉन्सिबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी सीएम. कित्याक आयज लिगली आमी सगळे कायदेशीर भरून आयज त्रास आमकां करतात लोकलांक. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर कितें म्हणटा? पळय आयज कायदो कितें आहा, आमकांच काडटात रेंटाक. पळय आयज पयशे कमर्शियल रोड टॅक्स भरता आमी, कमर्शियल इन्शुरन्स भरता, फिटनस, स्पीड गव्हर्नर घातला आमी, स्पीड लॉक जावंक जाय म्हणून 80. प्रायवेट गाडी चलता तेका स्पीड गव्हर्नर आहा ना. प्रायवेट गाडी चलता तेका रोडार कांयच ना. आयज चडशे इन्सिडंट जाल्ले आहा, एक्सिडंट इन्सिडंट पळय रेंट अ कार म्हणटात. हांव एक मागता हे रेंट अ कार चडश्यो न्हू, ह्यो प्रायवेट गाडयो इलिगली रेंटाक दितात आनी पळट्यो नंबर प्लेटी. आनी आयज पळट्यो नंबर प्लेटीक लागून आयज रेंट अ काराचें नांव पिड्यार जाल्लें. तुम्ही म्हणलो जबाबदार ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सीएम म्हणला, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर कित्या खातीर करता? ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन कोणाचो पळय कितें आहा, आयज खंयची ना खंयची भायली लॉबी हाडूंक सोदता आसतलें. तांकां गोंयकारांचो कांय फायदो ना. आयज कितें जाल्लें आहा गोंयांत, कितें जाल्लें आहा, भायल्यांक सुबेज व्हॅल्यू आहा. आयज तुमी गोंयभर तुमीच प्रेस मातशें खंय कलांगूट कांदोळे यात, अंजुना यात आनी पळया हरियाणाच्यो, पंजाब, दिल्ली विला घेतला, तेंचे गेस्ट हाऊस घेतलात आनी तेच आपल्यो गाडी हाडला आनी भाड्याक दिता. फाटीं ती ईव्ही धरलेली आमी बायकी कलांगूटच्या भुरग्यांनी, तेजेर कितें एक्शन जालें? काय एक्शन जालें? आमचे इलिगल धंदो करता तेका कोण ना कोण आयज गॉड फादर आहा म्हणून ते करतात न्हू इलिगल बिझनस. आनी लिगल आहा पळय तेंकाच त्रास करप आहा. आतां हो रेंट अ काराचो जे परमीट आहा ती 12 वर्सां जाली की म्हणटा ते प्रायवेट करा, कंटिन्यू करून दिनात ते. प्रायवेट करा म्हणजे कितें? हितून तुम्ही इन्क्रीज करतात न्हू की प्रायवेट धंदो तुम्ही करचो म्हणून एनकरेज करतात तुम्ही. आमचो सिंपल डिमांड आहा, एक रिप्लेसमेंट चालू धरचे. तेच्यानी एक रिप्लेसमेंटाक कट आउट डेट दिल्ली फेब्रुवारी 25 म्हाका सांग, म्हाजे कडेन जर आयज घडटा गाडी घालपाक जाल्यार आयजूच घालतलो न्हू. तुमी कट आउट डेट दिला तेजेर
कशें जातलें म्हाका सांग यार लोकांचें म्हणून चिंतूंक जाय न्हू बाबा केन्ना रिप्लेसमेंट एक इशू आहा 12 years एक इशू आहा मागीर ट्रान्सफरी आहा कोणी थोड्यांनी गाडयो जायना घडना म्हणून इकला गाडयो आपल्यानी कोणी घेतला तेंचे नांव ट्रान्सफर जायना सो हो एक इशू आहा रिप्लेसमेंट आणि ट्रान्सफर रिप्लेसमेंट आनी 12 years. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पेडणे पुलीस आणि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो पंगडान पेठेवाडा कोरगांवां धाड घालून सुमार 1 कोटी रुपयांचो ड्रग्स जप्त केलो जाल्यार थिवी वाठारांत गुन्यांव फाट्यान धाड घालून सुमार 2.64 लाखांचो गांजा जप्त केलो. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. गोंयांत दिसान दीस गुन्यांवाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. पेडणे पुलीस आनी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो पंगडान पेटेवाडा कोरगांवां धाड घालून सुमार 1 कोटी रुपयाचो ड्रग्स जप्त केलो. या प्रकरणात बंगळुरूच्या इना वोल्कोवा हिका अटक केली. तशेंच तिचे कडल्यान ड्रग्स तयार करपी साहित्य पुलिसांनी ताब्यात घेतला अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळा. जाल्यार गुन्यांव फाट्यान थिये धाड घालून सुमार 2.64 लाखाचो गांजो जप्त केलो. या प्रकरणात धुळे महाराष्ट्रातल्या सुनील कोळी या 23 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ह्या आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमी बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही